बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? अरे बंद कर. कशा आहात तुम्ही? आई म्हणा. हाय. सकाळ झाले आमचे. जस्ट ब्रेकफास्ट झाले. वयता नुसते हाडपा. आई म्हटलें न्ही तर नुसते खावचे म्हणून, पण आयज कितें खावपाचें म्हाका रूच येयला. तो म्हटलें घेवन येवया फाल्यां एकू दीस, मागीर फाल्यां ब्रेस्तार, मागीर वयतले आमी भोंवपाक, मागीर नॉनव्हेज ना. सो कितें जाय आसलें म्हाका एक नुस्तें, तो हाडूंक वयता. ऋत्विक बी येयला आमच्या वांगडा. ऋत्विका सकाळ जाले बेगिना. च्या पिवना काय ना ऋत्विक. यो म्हटलें बेगिना. अशें वेदर बरें दिसता. वच ना कितें यू मेन तू की बायक वयता? बायकार वचप म्हण टेंशन म्हाका. थंय केस थंय उडटा. ऋत्विक सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हण तुवें. Hi guys, it's my YouTube channel. आयज वेदर बरो आहा. वच ना न्ही. बरी दिसता अशें काय वचपाक भोंवपाक बीन. वतूच ना आयज. 9 जाली. चिकन घे गो मोठे मोठे. जालें म्हाजें घेवन. चडशें आयज नुस्तें बीन अशें कांय ना. फक्त म्हाका जाय आसलें कुल्ले. कुल्लेचे आयज एक तुमकां बरें एक रेसिपी येतले. ते बी कुल्ले खंयच ना. बारीक बारीक कुल्ले. म्हाका मातशे मोठे जाय आसलेले. मेळ्ळे म्हाका मोठे. जालें म्हाजें घेवन. फक्त कुल्ले घेता आनी काय घेवना. ओके घरा या. वय दिखाओ. माजर पळय माजर. वाव बिल्लू. मैडम दिखाने के लिए लेके आए हैं। हां. क्यूट आणि वाव 3 असा. कितना है? 3 है ना? तू वाइट बहुत वाइट है. व्हाइट वन बरो आपण व्हाइट. मुझको ना बिल्ली बहुत पसंद है, पर फ्लैट में होता नहीं हो. बस पावले हांव घरा आणि हे पळयात कुल्ले 200 रुपये किलो. सो 200 रुपये किलो बरें आसा, पण तितले व्हडलेय ना. ओके मिडियम हा. ओके सो आयज तुका एक बरेचशी रेसिपी शेअर करतले. कितें तें तुमकां मागीर सांगता. पयलीं हांव हेका क्लीन करून घेता आनी बारीक बारीक घराची कामां आहा ते करून घेता आनी थोड्या वेळान तुका मेळटा. ओके चला. सो जस्ट आयलें हांव शावर घेवन. कुल्ले बिल्ले क्लीन करून गेलें हांव. झाडू मारलें पुसलें. नुस्तें क्लीन करून मागीर नाल्यार न्ही बरें पडटा. नाल्यार की आतां वास येता. ओके सो दाखयता तुमकां आयज कितें करता तें हांगासर पळयात. कुल्ले हांवें क्लीन करून दवरला. सो आयज हांव करता क्रॅब पुलाव. तुमी केन्ना आयकोंक नासतले, केन्ना खावंक नासतले, पण ट्राय करात. एकदम बरें लागता. सो आयज म्हाका आनी खावंकय दिसलें कुल्ले पुलाव. ताका लागून गेलें हांव आयज कुल्ले हाडपाक. बरें जाता खावपाक. ओके सो म्हाका न्ही मातशे बारीक बारीक सायज मेळ्ळा कुल्ले. जेन्ना तुमी पुलाव करतले पळय क्रॅब मातशे व्हडले हाडा. कित्याक खबर आहा आतां आमकां कुल्ल्याक न्ही उकडून म्हणजे बॉयल करून मीठ काडूंक जाय. ओके सो जेन्ना म्हाका आयज बारीक मेळ्ळे, जेन्ना तुमी पुलाव करतले तेन्ना मातशे मोठे कुल्ले हाडा. कित्याक खबर आहा तुमकां तें मीठ काडपाक न्ही मातशें इजी पडटलें. सो म्हाका आयज अशें बारीक बारीक मेळ्ळा. आनी नासलेले आयज कांयच. तुमी पयला आसतले मार्केटान पळय अशें बारीक बारीक मेळ्ळा म्हाका. तो चलता. आतां आमकां न्ही थोडेशें उदक मीठ घालून एका मातशें बॉयल करून मागीर आमकां मीठ काडूंक जाय. ओके मुद्दाम तुमी हे पुलाव ट्राय करा. तुमकां हें खूब आवडटलें. आनी खूब जाणांक कमेंट येता की तूं खंय वयता हॉलिडेक. ऑलरेडी हांवें सांगलां लास्ट विडियोन. ओके सो आमी खंय वयता न्ही तुमकां फालच्या विडियोन सांगता. पयलीं खंय वयतले मागीर आमी खंय वयतले सगळें तुमकां न्ही फालच्या विडियोन हांव डिटेल सांगतलें. ओके सो चला करुया आमी स्टार्ट करुया. क्रॅब पुलाव. थोडेशें उदक घाल. चड घालप ना. बस एक 1/2 कप बी घातलें आतां. ओके उदक घालता हांव. मीठ घालता थोडेशें. सो आतां आमकां हें बरें बॉयल करून घेवंक जाय, म्हणजे कूक करून घेवंक जाय. मागीर आमी तेजें मीठ काडटलें. सो हांगासर पळयात हें जाल्लें आसा. हें बरें कूक जाला. हें पळय. ओके हेका न्ही बरें कूक करून घेवंक जाय आनी हें जाल्लें आसा. आतां हांव गॅस बंद करता आनी मातशें थंड जावं न्ही. थंड जालें की न्ही हेजें मीठ आमकां काडूंक जाय. सो हें न्ही आतां मातशें थंड जालें आसा आनी दाखयता तुमकां एक. इतले व्हडले क्रॅब आसल्यार न्ही मातशें बरें पडटा काडपाक. अशें बारीक बारीक आसतले पळय तांकां मातशें काडूंक प्रॉब्लेम जातले. पण जेन्ना तुमी पुलाव करतले पळय मातशें क्रॅब मातशें व्हडले हाडा. ओके एक दाखयता तुमकां कशें काडपाचें तें. हेका न्ही मातशें पाशियस जाय काडपाक. ओके
सो अशें न्ही आमकां पळय अशें मीठ काडून घेवंक जाय. खातलो मरे ऋत्वीक कितें कुल्ले आता आतां न्हू रे हां आता न्ही तूं वच आपयत तुका मागीर जेवपाक. हे अशें आमकां काडून घेवंक जाय. मातसो टायम लागतलो अशें आमकां काडून घेवंक. सो अशें आमकां पळय मीठ हें काडून घेवंक जाय. सो हांगा पळयात हांवें क्रॅब मीठ सगळें काडून घेतला. खूब टायम लागलो आमकां. हे कचरो पळयात खूब आनी तें ताका लागून. सो हें काडून घेतलां हांवें आनी हांगासर न्ही 2 कप हांवें बासमती घेतला. बरें ताका वॉश केला आनी उदक घालून दवरला. एक हाफ एन आवर आमकां दवरूंक जाय सोक जावपाक. ओके सो करया आमी आतां क्रॅब पुलाव. सो हांगासर न्ही हांवें कढाई दवरला. आतां तूं घालता एक 3 व्हडलो चमचो तेल. सो तेल न्ही हांगा तापलेलें आसा. सो आतां घालता हांव एक चक्रफूल आनी हें आसा एक सिनामन स्टीक, एक 7-8 लवंग घेतला आनी एक बे लीफ घेतला. ओके तेजपत्ता घालता. सो मातशें एका 1 सेकंड अशें फ्राय करून घेयात. सो आतां घालता हांव कांदे. सो हांगासर न्ही हांवें 3 कांदे न्ही चॉप करून घेतला. सो आतां घालता हांव ग्रीन चिलीज. हांगासर न्ही हांवें 2 ग्रीन चिली न्ही अशें लांबसर कट करून घेतला. सो आतां एका बरें 1-2 मिनटांनी बरें आमी फ्राय करून घेवया. सो कांदे हांवें 1-2 मिनटां बरें फ्राय करून घेतला. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो आलें लसूण पेस्ट. बरें ताका मिक्स करा आनी 1-2 मिनटांनी आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव क्रॅब मीठ. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो एकाने हांवें बरें मिक्स करून घेतला. तो आतां घालया आमी कोरिएंडर चॉप करून घेतला. मातशी चड घालात आं बरें जाता टेस्ट. सो आतां घालता टोमॅटो. सो हांगासर न्ही 2 टोमॅटो न्ही चॉप करून घेतला. सो आतां घालता हांव थोडेंशें मीठ. सो हें आतां आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सो एकानी हांवें बरें मिक्स करून घेतला. आतां आमकां धांपोवन न्ही 1-2-3 मिनटांनी एका कूक करून घेवंक जाय. म्हणजे टोमॅटो आनी मातशें सॉफ्ट जावंक जाय. सो हांगासर न्ही 1-2-3 मिनटां जाल्लीं आसा. लीड ओपन करता आनी टोमॅटो न्ही हांगासर मातशें सॉफ्ट जाल्लें आसा. ओके बरें ताका एकदां मिक्स करून घेयात. सो एकाने हांवें बरें मिक्स करून घेतला. आतां फ्लेम आपय लो करात. आतां आमी घालया आमी पावडर. हांवें घेतला एक धाकटो चमचो रेड चिली पावडर, 1/2 टीस्पून घेतला हळदी पावडर आनी एक व्हडलो चमचो घेतला गरम मसाला ते घालता. सो आतां घालता एक चिकन क्यूब. ओके मॅगी क्यूब घालता एक चिकन. हितून टेस्ट बरो येता. तेका न्ही बरें मिक्स करून घेयात. सो एकाने हांवें बरें 1-2 मिनटांनी बरें मिक्स करून घेतला. आतां आमी घालया आमी बासमती रायस. हांगा हांवें 2 कप बासमती रायस घेतलेले आनी एकाने हांवें सोक करून दवरलेले हाफ एन आवर. सो पयलीं न्ही एका बरें मिक्स करून घेयात. सो हें न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला. आतां हांव घालता एक 4 कप. हो कप हा पळय हे कपान हांवें रायस घेतलेले. तो हो कप हांव 4 कप उदक घालता. बरें ताका मिक्स करात. सो एकाने हांवें बरें मिक्स केलां आनी उदक न्ही टेस्ट करून पळयात. मीठ कमी आसल्यार न्ही मीठ घालात. हांव थोडें मीठ घालता. एकदम मिक्स करून घेता. सो हें डन आसा. उदीक बी मीठ बी सगळें सारकें आसा हांगासर. ओके धांपोवन न्ही आमकां हें रायस कूक करून घेवंक जाय. फ्लेम आपण मिडियम दवरात आनी एका बरें कूक करून घेवया. जो पर्यंत उदीक ड्राय जायना तो पर्यंत आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही मम्मी करता सलाड दही घालून. कॅबेज कट केला, टोमॅटो, चिली, कांदे आनी कोथमीर. आनी तुमकां न्ही हांवें तिसऱ्यो पुलाव शेअर केला. सेम अशेंच करपाचें. तिसरो उकडून घेवपाचें, मांस काडपाचें सेम अशेंच. ओके आयज हांवें क्रॅब घातला. तुमी जाल्यार तुमी तिसऱ्यो घालून पळोवंक शकता. एकदम बरें लागता. कोणें ट्राय करून आनी तुमी मुद्दम ट्राय करात. खूब बरें लागता. मातशें तिसऱ्यो क्रॅब काडपाक न्ही मातशें टायम जाता. पण व्हडले व्हडले क्रॅब असले न्ही रोखडे येता. सो म्हाका आयज मेळूंक ना. ओके तो दवरला हांवें. ओके अजून जावंक ना. शिव येवंक ना अजून जेवपाक. टायम आसा 2 जालीं हांगासरूच. ओके सो हांगा पळया जाल्लेलें आसा. हें पळया तुमकां सांगू फूल घर भर वास सुटला बासमती रायस. आनी दाखयता तुमकां पळया बेश्टो लाव.
आणि रायस न्ही बरें कूक जाल्लें आसा ओके. मुद्दाम तुम्ही एकदा ट्राय करून पळयात आणि घरान इतलो बरो वास सुट्टा. आता त्याच्या वर घालता हांव कोथमीर. मुद्दाम तुम्ही ट्राय करा एक दीस क्रॅब पुलाव आणि म्हाका कमेंट करा, तुमकां ते खूप आवडटले. तर हांगा आसा क्रॅब पुलाव रेडी. मातशें ताका धांपोवन दवरता मागीर आमी जेतली. रितिकाक केक खावपाची रूच येयला. तो पळय आतां जेवच्या पयलीं केक खाता. आतां ताका बिर्याणी ताका सॉरी पुलाव ताका आत्तीक लागतले. केक जाय म्हणटालो तशें आतां केक हाडला दाखयता तुमकां. कसले स्वीट रोल ते हांवें सांगलें स्वीज रोल हाडून म्हाका आवडटा. सो हे केक हाडला श्रीनाथान. कितें स्वीज रोल न्ही. स्वीज रोल आमी जेवन खातली. आमी आतां खावची. चला. कितें रे ताट बीन चारशी. कालच्यान लागला केक जाय म्हणून. आनी आई हांगा आई सगळें आय मार. आईचे दात पडले खंय. एक्चुली जालें कितें खबर आहा. एक दात मम्मीचे हें जाल्लेले म्हणजे पिड्यार जाल्लेले आनी आतां बसोन हांगा पळय कितें खाता. चणे खाता. ते चणे खाता 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 दातूच गेले हेजे. ते दात मातशे हें जाल्लेले हालताले ते मातशे आनी आयज चणे खावन तिणें दातूच भायर काडले. पडले दात. बरें जालें ते भायर येयले आपणून न्ही. तिका ते खाताना न्ही खूब त्रास जाले. भायर येयले पडले दात. तो सांज जाली बसला चाय पिवपाक. मदीं हांवें काय ब्लॉग करूना आनी मम्मीन हें केला पातळ फोव आसता पळय ताका फोडणी मारलाय पळयात. टेस्टी हा. पातळ फोव बरें जाता ताका फोडणी लसूण शेंगदाणे बी घालून ताका फोडणी मारले न्ही बरें जाता. तो मम्मीन करून दवरला त्या चाय वांगडा बरें पडटा. सो आतां आमी वयता भायर. मम्मीची मेडिसीन बी सोंपला. सो फाल्यांचो एकूच दीस आहा न्ही ताका लागून मागीर फाल्यां आनी हांव खंय वयचें ना. फाल्यां म्हाका पॅकिंगेक बिजी आसतलें म्हटल्यार आयज सगळें कितें आहा तें सामान घेवन येवया. तर मम्मीची मेडिसीन आहा थोडे म्हाजे बी थोडे मेडिसीन क्रोसीन बिसीन खबर आहा न्ही ट्रॅवलिंग करता म्हटल्यार जाय पडटा टॅबलेटी बी. सो मम्मीची बीपीचे टॅबलेट बी सगळे थोडे आहा. सो या आतां सामान थोडं कितें घेवपाचें मेडिसीन बी तें घेवन येवया म्हटलें ओके. सो समतें म्हटलें बड्डे कितें आहा ती वीश करी आतांच ओके. सो आयज आसा बड्डे. बड्डे ना आयज एनिवर्सरी आहा. एनिवर्सरी शीला सराफ. तो विशिंग यू हॅपी वेडी एनिवर्सरी डियर. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ. तुमचे कितें इच्छा आहा देवान ते पुराय करचे आनी हॅपिली रावात ओके. हें देवा कडेन मागता हांव ओके. तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी शीला सराफ. आयज इतलेंच आनी कांय ना आयज एकूच आहा ओके. सो चाय पिता थोड्या वेळान भायर सरता. आनी शिवाजी फेवरेट खंय ते ताका आवडटा खंय. क्रिस्पी जाला. पातळ फोव न्ही ते ताका लागून ते क्रिस्पी जाता. पातळ फोव नाजाल्यार चुरमुरे आसता पळय पफ रायस तेतूनय करूं शकता. बरें येता खावपाक. चाय वांगडा बरें येता हय. आनी कितें जाय गे. आनी कांय ना. शू बॅग घे खंय. शू कितें म्हणटा पळय व्हडलें बॅग घे खंय. हांव फक्त हांगा मेडिसीन हाडूंक वयता. बाजार हाडूंक वचना. बरो आहा. खंय भायर या म्हटलें की ताका चाळवता शिवाची तकली. पर जुडियोसान या. नाका बेश्टे रावंड व्हरून या. मातशें जुडियोसान या म्हटलें शॉपिंग करचें ना बेश्टे भोंवन या म्हटलें जुडियो. खूब दिसांनी वचोंक ना ओके. चला. सो आतां आयला आमी कितें मँगो शेक पिवपाक. हांगा लायन लागला मँगो शेक पिवपाक. सांगलें आयस कमी म्हणून लोक खूब आयज. आनी जस्ट थंयसर आहा जुडियोस मागीर थंय आनी. सो मागीर आमी वयतली जुडियोस लागीं आहा. घे 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 घे. थँक्यू. आयज पार्किंग ना पळय सगळें फूल जाला हांगासर बायक. आयज रश आहा जुडियोसान. आयज हें न्ही हॉलिडे हय ताका लागून आयज रश. हें बरें आहा न्ही. श्रीनाथ म्हाका हें घे खंय. श्रीनाथ बेश्टो म्हणटा हें घे म्हणून. ताका खबर आहा हांव ते कपडे घेवचे ना म्हणून. श्रीनाथ बेश्टोच. वाव हें बरें आहा न्ही. हें बरें आहा. कपडो बरो आहा. कपडो बरो आहा. पण आनीक मातशें लांब जाय आसलें म्हाका. इलास्टीक आहा न्ही. सो हांगासर कुर्ता बरें आहा 499. बरें आहा कुर्ता. बरें आहा न्ही. बरें आहा.
सांगलें काय घेवचें ना म्हणून एकूच कुर्ता टॉप घेतला बरें हाय कुर्ता टॉप एकूच पिंक कलर ओके तो हांगा काम जाल्लें आसा सो आतां वयता आमी मेडिसीन घेवपाक मम्मीचें मेडिसीन हय मागीर जालें मागीर बारीक बारीक काम हांगा टायम जालो खूब रश आहा हिंगा जालें मेडिसीन ही मम्मीची एक मेडिसीन खंयच मेळनालें लास्ट आमी आयले हांगा डेल्फिनोज सो जालें सगळें घेवन ओके आतां घरा वयता घरा वचून मेळटा तुमकां तो जस्ट पावली आमी घरा दाखयता एक टॉप हाडला हांवें 2-3 टॉप चूज केल्ले हांवें पण ते सगळे टायट जाता खंयचे एक एक डीप आसा ताका लागून शिवाय ओपन दाखय न्ही हें ओपन कर न्ही तो घेतला नाका म्हटलें शिवाक हांवें शिवा बरें घे भोंवपा वयता न्ही एक घे खंय तीन चूज केल्ले हांवें The pink one was very good. पिंक बरें आसलें पण ते कित्याक खबर खूब डीप आसलें आनी तुमकां खबर हांव तसले कपडे घालना सो म्हाका सारके पॅक जाय गळाडे हें पळय सारके पॅक आहा इतले वयर पण आसूंक जाय सो हांवें घेतला आनी रितिकाक हांव घेतला हें बापायन आनी चेड्यान चूज केला हांव मदीं पडना हेंचेर तुजेसन बरें मेळटा कपडे Nice it is. आनी मम्मीची मेडिसीन आनी मम्मीक मेकअप बीन जाय आसलेले खंय म्हणजे फावंडेशन बीन थंय घेवन येयला जालें फाल्यां आनी खंय वयचें ना फाल्यां आमचे पॅक सगळें आमचें पॅकींग करूंक जाय तो ब्लॉग आसतलो फाल्यां पॅकींग आसा फाल्यां ओके आनी शिवानू बूक करा टिकेट शिव येता खंय आमकां ड्रॉप करपाक खंय तरी तो तरी बॅग पॅक तो करतलो सो आमचें मातशें थोडें उरलां तर फाल्यां एकूच दीस उरला आमचें सो हय माझे जाला ऑलरेडी जाल्लेले आहा फक्त मेडिसीन मेकअप बिकअप सगळें तेच माझे घालपाचें उरला फाल्यां येतलें ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनला सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर दी बाय मॉम Ritvik. Ritvik. Bye. Hello, you friend. Please do comment and subscribe to my channel. Go play free hall. आई हांगा आसा आई बाय म्हण सगळ्यांक तू बाय म्हण सगळ्यांक Bye.